दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्या भाव बहिणीनो, आज आम्ही जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आनी आमच्या बरवसाचें फेस्त इस्टर आमी आचारान करता. मगाच्या भाव भयणीनो, जेजू चरित्रेंत मरणातावन पुनर्जीवन जाल्लो एकलो मात्र. चरित्रेंत खंय आमकां मरण पावलो व्यक्ती परतून कुडींत जिवान जाल्लो, कुडी समेत जिवान जाल्लो खंय आमकां चरित्रेंत घडीत ना. जेजू मात्र देखून हो व्हरतो दीस आमच्या भावार्थाचो आनी त्या पुनर्जीवनपणाच्या आमचो रावला भावार्थ सगळ्या क्रिस्तांव समोरचेचो भावार्थ त्या पुनर्जीवनपणाचेर रावला. आनी जेजू पातकाचेर आनी मरणाचेर जैतवंत जाला. ही जावन आमची खंतीक ह्या इस्टर राती जागरणाच्या मिसा वेळार हें जावन आसा आमचे खंतीक जेजू पातकाचेर आनी मरणाचेर जैतो जावन जिखोवन जैतवंत जावन उबो रावला. जेजू कुडी समेत जिवन जाला आनी जेजून पातकाक आनी मरणाक सस्नाक नाश करून सोडून नाश करून तसो भस्म करून सोडलो. मगाच्या भाव भयणीनो, चरित्र्यान जेजू मात्र कुडी समेत जिवन जाल्लो. ही चारित्रीक घटण मोगाच्यानो तामिळनाडांत हे घडीत घडलें. एक दीस एका हळ्ळेचो लोक टीव्हीचेर पळोवन ही आमची राजम्मा म्हणाली टीव्हीचेर. एका रेल्वेच्या पाट्यार तिचें मरण मेळ्ळें आनी कोणाचें गे म्हूण टीव्हीचेर दाखयताले. एक स्त्री अशी पाट्याचेर एक्सिडेंटाक मेळोवन रेलाच्या पोंदा पडोवन ती मरण पावल्या म्हूण. ती कोणाची म्हणून कोणी आमकां रुजवात मेळना म्हूण. थोडलेसो लोक म्हणाली ती आमच्या राजम्मा ब्रित म्हणून. तिच्या तोंडाक आनी मार जाल्लो, तोंड सुजिल्लें आनी ती आमचीच राजम्मा इतली बारीक जाली आतां ती जाल्या पळय म्हूण ती वळखले. आनी तिच्या पयसाच्या तिच्या पुताक आनी तिच्या धुवेक तांणी फोन करून सांगलें, आरे तुजी आवय हांगा ना, घरांत ना, ती खंय गेल्या म्हूण गुतुनातलें आतां मौन जावन आयल्या, तिजें मौन हाडलां हांगा पळया म्हूण. मागीर ते पूत आयलो, धुवे आयलें, सुणी आयली, जावय आयलो आनी तेज्या आवयचें मौन तांणी केलें, मांयचें मौन तांणी केलें. मौन जावन घरा आयलीं आनी रडोवन दुसऱ्या दिसा तांणी तांचें कालें बोजो कालेंक दवरलो आनी तें बोजाचें जेवण जाताना राजम्मा माथ्याचेर एक मुठें काडोवन त्यो संगती जाय जाल्यो सामान आनी काडोवन घराक भितर येता. सगळ्यांक जाप, मेल्ली राजम्मा जिवन जाल्या, मेल्ली राजम्मा जिवन जाल्या म्हूण. बोबाट जेवणार बसलो लोक पुरा उठोवन आयली आयली म्हणून. मागीर पळयतना विशय दुसरोच मोगाच्यानो. विशय दुसरोच तर ती मेल्ली मनीस राजम्मा न्ही. ती राजम्मा बरी दिसतली मौन तिचें, पूण ती न्ही. ही तिका शेजाऱ्या कडेन सांगलें हांव वचून येता म्हूण गेल्ली. ती केदाळा गेल्या, केदाळ आयल्या म्हूण तिच्या एका मुल्यार घर, एक वरेंगड घर थंय. कोणी पळयनातलें आनी पळयल्यार ती खंय भायर गेल्या म्हणून कोणाक पडोवन तोसोना. ती कितल्याक पयलें ती बैसन भायर गेल्ली आनी तिका 7 वर्सां हेपटीन तीर्थ यात्रेकेची सोय आशिल्ली खंय तीर्थ यात्रेक. तीर्थ यात्रे म्हळ्यार एका देवळांत हांव इल्लो 7 दीस रावचें, त्या देवळांत आनी एका देवळाक 7 दिसान रावचें आनी एका देवळांत 7 दीस रावन ही मस्तू तेंप घुंवोवन तशेंच घुंवोवन आतां तिचें परत तीर्थ यात्रे मुग्दावन ती तिचे रिवाज पाळन 7 वर्सांक हेपटी खंयचे रिवाज पाळन ती फाटीं आयली, घरा आयली. लोकांक गुतना थोड्यां कडेन सांगलें तिणें वचून येता म्हणून. लोकांक ती एक दुबळी आवय एकलिता, भुरग्यांक ही पडोवन वचना, ती कोण कितें म्हणून भुरग्यांक पडोवन वचना. देखून आमी कित्याक पडोवन येचें म्हणून त्या लोकांन तिका एक गुमांत दिवना. देखून त्या लोकांन ही एकलीत गेली सगळ्यो संवसारार. ती सगळ्यो तिच्या तीर्थ यात्रेकान फाटीं आयली. ती तीर्थ यात्रेकान फाटीं येतना ती एकलीत मोगाच्यान ती एकलीत आयली आनी हांगा ती पुनर्जीवन जाल्या लोकांन बोप गेली. मागीर तिणें सांगलें हांव मरों ना, आळे हांव तीर्थ यात्रे जावन आयली म्हणून. चरित्र्यांत खंय मेल्लो मनीस परतून जिवन जाल्लो दाखलो ना. जेजू मात्र
जेजूक सोडल्यार कोणी जिवान जाल्लो दाखलो ना. देखून आमकां वो क्रिस्तांव आमकां समर्थीक अती उन्नत असो दीस, वो अती पवित्र दीस आमकां एक संतोशाचो वैभव असो दीस आमची समर्थ पवित्र सभा ह्या भावार्थाचेर बांदून हाडल्या. जेजू पुना जिवान जालो मरणाचेर आनी पथकाची शिक्षा मरण, पथकाचेर आनी मरणाचेर जैतेवन जाला. हें आमचें खंतार, हें आमचें एक्झुलतात. जेजूक आमी उठ्यान संतोशान वर्त्या संतोशान पासारचें हें गंतीक जावन आसा आमचें खंतार. मोगाच्यानो आनी एक घडी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आयल्या वार आमकां कितें जालें वता, 500 रुपयांक आनी 1000 रुपयांक नोट खंय चलोवंक चलना, 500 रुपयांचे आनी 1000 रुपयांचे. आनी एक तरणाटो भायर थावन आयला, गल्फा थावन आयला आनी ताणें काजार बरें तरेन करचें म्हणून तो आयला. येवन हांगा इल्ली तयारी पुरा केली आनी रोसाच्या दीस सकाळीं उठोवन तांकां पुरा पेमेंट करचें. येतात मटोगलचे येतात, शामियानागलचे येतात. सांजे रोस बारीक गडदायन केला आनी सगळ्यांक सांगलां. आनी ताका बरें काम आसलें, बरे पयशे केल्यात आनी दुसऱ्यांक खातर ना, तो एकलोच पूत. दोगां भयणीचें काजार जालां आचंत. देखून तो बरें वैभवान करचें घरच्यांनी आनी सगळ्यांनी हात मेळयल्यात आनी व्हडलें काजार काडूंक बेसारल्यात. देखून ताणें 5 लाख रुपये घरां आसात, 5 लाख रुपये घरान दवरल्यात. ताणें ड्रॉ करून आनी तेचेर आसले 5 लाख करसूंक, त्या रोसाक करसूंक. हजारांचे नोटांचे कंत आसात, लाखांचे 5 लाखाचे काबाटांत आहात. वो सकाळीं उठोवन हजारांचो नोट काडिता म्हणटाना तो चलना. आवय कडेन इल्ले कंत आलो, एक हट्टी आली, एक हट्टी ती हट्टी 500ची. हट्टी वचून कट्टेक जालें मोल ह्या हट्टेक मोल ना. कांय करचें गुर्तुना तांकां. दे स्पोर जाली. आतां खंय दोनपारां म्हणसर जाता म्हणसर एक पयसो दिवच्या बरी ना. पूण वाड्याचो लोक भारी मोगाळ, हांवें तांकां सेल्यूट करचें वाड्याचो मोग. ताणें आमकां फोन करून सांगलें खंयची कितें गजाल पाद कितें करचें म्हूण कळना. सांजेर रोस आसा अशें जालां म्हणून. कांय करचें, बँकाचो असो लायन लागता, बँकांत लायन ताका रावून जाता गे. कांय काडूंक इल्लेशे दितात. देखून कांय करचें म्हूण ना तो पुरा. आकांत जालें ताका, भें दिसलें, आकांत जालें, पॅनीक जालें, निराशा जाली आनी होपलेसनेस, निराशावादी तो जालो आनी कांगाल तो जालो त्या घडये. पूण ताच्या शेजाऱ्यांनी ताका आसले पयशे भितर आसले पुरा, थोड्यांनी 500, थोड्यांक कितले आतां 1000, 2000 अशें दिवन. नातल्यार शामियाना घालचें म्हणाले पयशे दितले आमी येना, आमकां एक 100चे नोट मात दिचे म्हणून. नातल्यार नवे नोट ते धाडयो मेळनातले, आमकां 100 दिचे. 100चे कोण हाड्यात. थोड्यां कडेन 1000 अशें इल्ले दिवन कशें जेवण आनी परत तेंचे थंय रोस जालो. मोगाच्यानो ताका जाल्लें भें, ताका जाल्लें आकांत, त्या तरणाट्याक जाल्ली निराशा, त्या घरच्यांक जाल्लें आकांत आनी देदेस्पर आनी तें आमी सांगूंक इतलें तितलें म्हणना तांच्या पोंडार उलयता तें रडणें. जेजूच्या त्या पयल्या शिसांकी तशेंच जालें. जेजू मेसिया म्हणून ताचेर तांणी ताचो संपूर्ण भरवसो दवरलो, तांचो भावार्थ जेजूचेर दवरलो. तो जेजू अधिकाराक येता म्हणली आशा तांची आसली. जेजू सिंहासनार बसता, अधिकार चलयता आनी तो मेसिया सगळ्या संवसाराक तो लागीं हाडटा, हें करता. इस्रायला थावन सगळो संवसार चलयता म्हणून. इस्रायल जातालें नांवाडीक राज्य म्हणून. तो तांच्या दोळ्या मुखार कुर्सार वळवळोन मरता. तांच्या दोळ्या मुखार ताका पोंडावन दवरलें आनी आतां तांकां अशें रिस्क आमी खाणयलें न्ही, हें रिस्क आमी खाणयलें न्ही भगल्या. हें रिस्क आमकां कितें जालें जेजूच्या फाटींचें, हें रिस्क जालें न्ही म्हणून. आतां तांकां रिस्क आसा, मुखार कालें करचें म्हूण कळना. तांकां रिस्क जालें, देदेस्पर जालें, भियान भरलें, ते कांगाल ते जाले. देखून मोगाच्यानो सोशल मिडिया तो आमी पळयतना ते क्रुसिफिक्शनचं डिनायत करतात थोडे सोशल मिडियाचेर. थोडे क्रुसिफिक्शन जेजूचें जावनात म्हणटात आनी थोडीं पुनर्जिवानपणाक दुबाव सारतात. पुनर्जिवानपण अशें तशें दुबाव सारतात. कितें घडलें म्हूण आमकां कळना. शिसाचो एक ल्हान पंगड सडन एक जावन भें सांडटा, तांचें निराशा सांडटा
आशेन भरता उमेदीन भरता आनी जेजूच्या पुनर्जीवनाची खबर लोकांक प्रचार करूंक लोकां उक्त्यान प्रचार करूंक आनी त्या सुवार्थ्या लेगून जेजूक लेगून जेजू खातीर ते मातीर मरूंक तयार जातात. आमचो भावार्थ जेजूच्या कुडीच्या जिवानपणाचेर वसत रावण आसा, घट्ट रावण आसा ह्या पुनर्जीवनपणाचेर. ताचे त्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी आमी. कशें तें बियान कांपले शीस जेजू खातीर ती त्या सुवार्थ्या खातीर ही पुनर्जीवनपणाची बरी खबर सगळ्यांक पासारतात आनी आमकांय मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत आसा म्हूण ते उक्त्यान सगळ्या संवसाराक तिळसितात. आनी ह्या पुनर्जीवनपणाचेर तांकां ह्या पुनर्जीवनपण आसल्यार निराशा दोंता, बेव चलता, आमकां खंगल जावंक अवकाश ना, खंडी जावन आमकां पुनर्जीवनपण राखण आसा म्हणून ते उक्त्यान सांगतात. ते उक्त्यान सांगतात. वय जिवानपणाचेर आमचो भावार्थ राखण आसा पयस बेसो आनी रावण आसा. वो भावार्थ जिवानपणाचेर रावण आसा. हें घडनातलें आमचो भावार्थ रावना. जर तर जेजू पुनर्जीवन जावंक ना आमचो भावार्थ बिलकुल त्या रावणांतलो. देखून आमी आनीकी पातकांच्या कोंडांत ते आल्या आमी मरणाकचे बली जावन ते आल्या. देखून जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमकां सत्साचें जिवीत दिलां. सांत पावल सांगता कोलोशीकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 1-3 श्लोक म्हणसर तुमची मौत तुमी फिक्स करा सर्गींच्या वयल्या संगतींक. सर्गींच्या संगतींचेर कंसया तुमची मौत. सर्गींच्या येबाव म्हळ्यार कालें फिक्स युअर मायंड ऑन द थिंग्स एबाव. येबाव म्हळ्यार कालें येबाव म्हळ्यार ते कोल्यो संगती तें वयल्यो संगती शांती, वयल्यो संगती समाधान, वयल्यो संगती मोग, वयल्यो संगती संतोश, सोंसणीकाय आनी सेल्फ कंट्रोल. आनी हें कंटिन्यूअस प्रोसेस. थोडे फावटी आमच्या मोबायल एपटीन चार्ज केल्यार पावना. तें घडये आमी चार्ज करचें पडटा. तशेंच मोगाच्यान आमी रिचार्ज करचें रावचें. थोडे फावटी वाट चुकल्या वेळार पातकान आमकां आमच्या भावार्थाच्या वाटेंतावन पुनर्जीवनपणाच्या संतोशांतावन पुनर्जीवनाच्या सांत समाधानांतावन आमकां खंय बेजाऱ्याक कोडलें जाल्यार आमी परतून येचें. जिवान जेजूतावन आमी रिचार्ज जायचे. थो भावार्थ्या शिसांतावन आमी रिचार्ज जायचे. मरी मगदलेच्या भावार्थांतावन आमचें जिवीत रिचार्ज जायचें आनी आमी भावार्थान बरोवन पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरूंक आमच्या भावार्था संगी आमी जियेचें. मोगाच्यान आयच्या रातीच्या मिसाचें वांजेल जावन आसा मातेवाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 8 श्लोक 1-10. मातेवाच्या वांजेलांत आमी पयलो अध्याय पळयल्यार आनी निमाणो अध्याय आमी ताचेर दीस केल्या. पयल्या अध्यायाचेर फर्स्ट चॅप्टर ऑफ सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल एंड द लास्ट चॅप्टर ऑफ मॅथ्यूज गॉस्पल तो एका रितीन तो सुरवात करता आनी तसो वांजेल समाप्त करता एका आंज दिश्टी पडच्या मुखांत. आंजाक सुरूच्या अध्यायांत ही आंज आसा दिश्टीक पडटा तो मरयेक, आंजाक दिश्टी पडटा जुजेक. आनी तशेंच निमाण्या अध्यायांत तो आंज त्या जेजूच्या पोंडा लागीं त्या स्त्रियांक दिश्टी पडचें आसा. पयल्या अध्यायांत तो सांगता आंज बडवो सांगता जुजेक सांगता जुजे तूं भियेनाका. मरये तें कितें घडलां तें मरये तें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मरी गर्भे सांबावल्या ती पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं आनी म्हूण सांगता पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं म्हूण सांगता. आनी आयच्या वांजेलांत निमाण्या अध्यायांत मातेवाचो वांजेल निमाणो अध्यायांत मरी मगदलेनाक तो दिश्टी पडटा थंय मेळटा तें दिश्टी पडटा. आनी हांजे सांगता ह्या मरयेक सांगता जेजूक जिवांत उठयला म्हणून. थंय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत जेजू बाळ जल्माला हांगा जेजूक जिवांत उठयला म्हणून. दोनी खाणयांनी आंज आसात. दोनी खाणयांनी आंज तेंच सांगतात भियेनाकात म्हणून. पयल्या खाणयेंत गर्भा सांबाव जेजून देवान मनशा सैम घेवचें. मरयेच्या गर्भांत जेजून मनशा सैम घेवचें पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेंत. आनी निमाण्यांत जेजू जिवांत उठयला. ताणें सांगल्या बरीच ताणें जेजून सांगलें हांव पुनर्जीवन उरता म्हणून. ताणें सांगल्या बरीच जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून. मातेवाच्या वांजेलांत आराम जाता मरयेच्या गर्भांत देवान आसरो घेवचो डिवायन प्लेसिंग इन द वूम्ब ऑफ मेरी.
निमाणे पयल्या अध्यायांत वूम ऑफ मेरीन थंय डिवायन प्लेसिंग चलता. देव मनशा रूपका खाण येता तें वूम ऑफ मेरी. निमाणे चाप्टरांत टूम एम्प्टी टूम जे देव डिवायन रायझींग फ्रॉम द टूम. आतां वूम आराम जाता, टूंब एंड जाता. देखून मोरयेच्या गर्भांत आनी हांगाच्या भुमीच्या गर्भांत हांव जेजू भायर येता. ते मोरयेच्या गर्भांत हांव जेजू भायर येवची खबर हांगा जेजू पृथ्वेच्या भुमीच्या गर्भांत हांव आवय पृथ्वी आवयच्या गर्भांत हांव जेजू भायर येता. ते मोरयेच्या गर्भांत हांव जेजू जल्माता. हांगा जेजू तिसऱ्या दिसा पृथ्वी मायेच्या गर्भांत हांव भायर येता. देखून मातयो सुरू करता, आराम करता, गर्भांत हांव जेजून भायर येवचें. थंय वूंब हांगा टूंब. मातयो हांगासर एक विशय आमकां सांगता. जेजूचो पाशांव ताका मनशांनी कितें केलें तें विवरता. जेजूचो पाशांव आमी जेजू कितें केलें, मनशांनी जेजू कितें केलें, कितले कश्ट दिले, कसले व्हडले हाडले. ते जेजूचो पाशांव मनशान देवाक कितें केलें, देवपुताक कितें केलें, जेजू क्रिस्ताक कितें केलें म्हणून मातयोचो पाशांव जेजूचे कश्ट व्हडले मनशांनी कितें केलें विवरता. आनी निमाणें आनी तो पुनर्जिवनपणाच्या खाणयेंत देवान आमकां कितें केलें म्हणून सांगता. देवान आमकां मरणांतावन आनी पातकांतावन बाचाव केलें. ताच्या पुताक जीव दिवन, ताच्या व्हडव्हड्याक जीव दिवन जेजू पुनर्जिवन. देवान आमकां कितें केलें थंय आमी मनशांक केलें कितें. पाशांवांत आमी मनशांनी जेजू कितें केलें म्हणून, मनशांनी जेजूक कितें केलो म्हणलो विभार पाशांवांत मेळटा. निमाण्या अध्यायांत देवान मनशाक कितें केलें, आमकां कितें केलें. आमकां ताणें जीक जोड दिलें, आमची पथकां बुक्षिलीं, आमची शिक्षा माफी केली, ती सगळी जेजून सोंसली आनी आमकां सत्नाचें जिवीत आनी पथकाचेर आनी मरणाचेर आमकां जैत केल्लें तें जेजू आमकां जेजून आमकां कितें केलें म्हूण दाखयता. माथेवाच्या पयल्या अध्यायान सांगता प्रवाद्यान कितें सांगलें तें जारी जालां म्हणून. आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण तुमी नांव दिजें, जेजूक इमॅन्युएल म्हूण नांव दिजें म्हणून. आनी ताच्या निमाण्या अध्यायांत, माथेवाच्या निमाण्या अध्यायांत जेजू क्रिस्त जिवान उठिल्लो जेजू सांगता सदां काल हांव तुमचो संगी आसतलो म्हणून. पयल्या अध्यायांत मरयेक सांगता तो जुजेक आनी मरयेक सांगता जेजूक तुमी इमॅन्युएल म्हणून नांव दिजें म्हणून. आनी हांगा इमॅन्युएल म्हूण सांगता नांव दे. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगात आसा. आनी निमाण्या अध्यायांत निमाणे उतार जेजू सांगता सदां काल हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून. थंय मातयोचो वंदेल आखेर जाता. सदां काल हांव तुमच्या संगी आसतलो. जेजू जिवान जाला. तुज्या आनी म्हज्या कश्टांत, तुज्या म्हज्या कंतींत, तुज्या म्हज्या निराशेंत आमच्या सांगात आसा. देखून मगदलेच्या मरयेन ताच्या पांयांक वेंग मारल्या बरी आज राती आमी ताका वेंग मारूंक. त्या दळा आमचे निराशा, आमचे कश्ट, आमचे व्हडवळे, आमचे निराशा कंत बेजार येता न्हू, आमचो संतोश उमाळचें करता जेजू. मोगाचे न्हू मातयो सांगता ताचो वंजेल देव आमच्या सांगात आसा म्हणली काणी तो विवचिता. मातयोचो सगळो वंजेल तुमी सुरू जावन आखेर पर्यंत. पयलें ताका इमॅन्युएल नांव दिजें. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगात आसा म्हणून. आनी ताचो निमाणे अध्याय जेजू तूं म्हणटा निमाणे उतार सांगता सदां काल संवसाराच्या आखेर पर्यंत सस्नाच्या सस्नाक हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून. देखून जेजून आमच्या सांगात आसची काणी सगळी काणी मातयोच्या वंजेलांत वळटा. जेजू आमच्या सांगात आसा. आमच्या गडितांत वाऱ्या वादळ आयिल्ल्या वेळार, लारां दोनींक मारिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, आमी कांगाल जाल्या वेळार, दुश्ट शक्तींनी देंवसारान आमकां दोशी दिल्ल्या वेळार जेजू आमच्या सांगात आसा. आमी बुकेल्ल्या वेळार, आमी थांबल्या वेळार आमच्या सांगात तो आसा. जेजू आसा. सगळ्या वंजेलांत जेजू आसा म्हणली सुवार्ता दवरता. ही बरी खबर दवरता. जेजूच्या पुनर्जिवन पावलें सगळें रिवर्सल जाता. रिवर्सल कारपळे रिवर्स गुंता वचून रिवर्स तिशीन गेल्लें फाटीं गडिल्लीं गडीतां पूण फाटीं गुंतात. वय देंवसाराक मोगाच्या न्हू देंवसाराक पळया. देंवसार जेजूक व्हडल्या पर्वताक व्हरता आनी सगळो संवसार ताका दाखयता. दिसतो संवसार गांव दाखयता आनी देश दाखयता, नाना देश दाखयता आनी सांगता म्हाका तूं आराधन करशी तर, म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार सगळो संवसाराचे अधिकार हांव तुका दिता. तेन्ना संवसार मोगाच्या न्हू संवसार अधिकार ताच्या हातांत आसलो. देखून तो म्हणटा अधिकार हांव दिता. अधिकार सैतानाच्या सत्तेच्या मुठींत आसलो संवसाराचो अधिकार.
देंवचारान तसो फावर कोणाक जाय ताका दिव येता कित्याक ताच्या मुठींत आसलो त्या संवसाराचो अधिकार. आतां मातेवाच्या वांजेलांत निमाण्या अध्यायांत आनी एका दोंगरार जिवान जेजू शिसां सांगता त्या देंवचारान नडिल्ल्या दोंगरार न्ही जिवानपणाच्या दोंगरार जेजू रावला आनी शिसांक सांगता सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, सर्गी आनी संवसारी देवा बापान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. हें ग्रेट रिवर्सल देंवचाराच्या हातांतलो अधिकार पदवी जेजून ताका सलवून ताका नास कर फातकाक आनी मरणाक आनी देंवचाराक नास करन जेजून ती पदवी आपणाच्या हातांत खाणयली. हें रिवर्सल हें फाटीमुखार जालें. तिशीन जालें जेजूच्या हाताक आयलें. महान परतुनी महान हें महान घडीत ग्रेट रिवर्सल देखून माथेवाच्या वांजेलांत अक्रेक देंवचाराक सकला घालतात, डिथ्रोन करतात आनी सोम्याक फाटार बसयतात, एन्थ्रोन करतात. हें रेजीम चेंज म्हणटा हांव, रेजीम चेंज. थोडे फावटी लोक इलेक्शनांत रेजीम चेंज करता देखून आनी हें तें जेजूचें कुर्सार मरण आमी जाता हांव कैदी जाल्ल्यांक आनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर आशिल्ल्यांक दुस्मनाच्या हातांत तावन आमकां जेजू ताच्या कुर्सा मारिपात दुस्मनाची सुवातेर आक्रमण करन दुस्मनाचो सुवात ती ताचो जागो आक्रमण करता द टेरिटरी ऑफ द इवल, द टेरिटरी ऑफ द एनिमी ती स्वाधीन करता, इन्वेजन करता, स्वाधीन करून सस्नाक ताचे करता. देखून माथेवाच्या वांजेलांत जेजू सांगता भियेनाकात, देव मनशांक कितें करतलो तें तुमी जाणा जाया. ही खाणी देव मनशांक संगी आसा, ही खाणी वय रेजीम चेंज, ही खाणी अधिकार बदलूंची आमकां फातकांच्या आनी मरणाच्या बंदडे थावन सुटका दिवची खाणी ही. देखून आमी संतोश आनी वैभव उल्हास पावचे जेजू ताई. मोगाच्या बाब भयणीनो, सोगी इवांजेलिस्ट सांगतात, सोगी इवांजेलिस्ट माथ्यू, मार्क, लूक आनी जुआंव सोगी सांगतात पोंडू रितो आसलो म्हणून आनी मरी मगदलेन त्या पोंडा लागीं आसली आनी ती साक्स पुनर्जन्मपणाक आनी तिचे सांगता हेर संगी आसल्यो. खंयच्योय विशय मांडून घेवचे जाल्यार ताका एविडन्स, ताका साक्स गरज म्हणून जुदेवांचे संप्रदाय आसली. त्या काळाच्या जुदेवांच्या संप्रदायांत खंयच्योय एक संगत एक सत म्हूण मांडून घेवचे जाल्यार ताका एविडन्स, ताका साक्स, ताका विटनस जायचे. पूण सगळी विटनस एकतलेक मोल न्ही, ताका इतलोतलेक भार घालूंक जायनासलो. स्त्रियांच्या साक्षीक बोळ ह्या बर्म नातिल्लें, त्यो साक्षी अस्कत. देखून श्रुयो जायचे जाल्यार एका परस चड आसाचे. देखून हर एका ती वांजेलिस्ट सांगतात मोरी मगदलेन आनी हेर मोरी तिच्या सांगात आसल्यो म्हळ्यार ती साक्त नीज आनी ताच्या जुआंव ताचे जेजूचे शिशी जुआंव पेद्रू ताच्या सांगात 2 जाण शिस ते आसले आनी ते 2 जाण शिस ते ताका साक्स. देखून स्त्रियो ताका सरपडोवन जेजूक जिवान जेजूक स्त्रियो सरपडोवन नमस्कार करतात. माथ्यू सांगता तो मेल्लो तो मेल्लें ह्या एक गोश्ट एक बेताळा न्ही, तो जिवान जेजूची कूड ती नीज म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार मोरी सुरू ती फाती येना, तिका जेजू तिका आपयता, मरये म्हूण आपयता आनी त्या वेळा मोरी फाती येता. आमी संवसारी संगती मोगाच्या न्हू, आमी संवसारी संगती वेंग मारिल्ल्या वेळार आमी जेजूक फाती येना, मरये बरीत करता. संवसारीत संगतींत ह्या संवसारी संगतींत देखून सांग पावलो म्हणटा तुमची मोत वयल्या संगती उबा राव. त्या दाळा जेजूक ताणें आमचें नांव आपयचें म्हणना, ताणें आमचे बेन्नीबाई, जिल्लीबाई, प्रेसीबाई, लिनाबाई, जत्तूबाई, बिज्जूबाई म्हूण आपयचें म्हणून ना, ताणें नांव काडिचें म्हणून ना. जर तर आमी वयल्या संगतींक सर्गींच्या संगतीक वत्तू दिवन आसा जाल्यार जेजू जिवान जेजू आमकां दुबावमिने आमी ताका स्विकार करता. ताणें आमचें नांव आपयल्या उपरांत मरयेक बावडता आयलो. जिवान जेजूची कूड नीज जेजू सांगता म्हाका अशें व्यर्थ
म्हाका एखादा तुमी धर्न राव नाकात, अशें तुमी म्हाका धर्न वेंगोवन राव नाकात. वसा शिसां सांगा म्हूण हांगासर 3 संगती मुख्या. जेजू सांगता वचून ही खबर बशी शिसांक दिवची म्हूण. हांगासर ह्यो 3 संगती आटापल्यात. पयली संगत ही खबर गाजया, हेरा लागीं शॅर करा, हेरा लागीं वांटून घ्या. ही खबर तुमचेतल्या दवरनाकात. म्हज्या भावांक सांगा. आनी ते धाडलेले भावांक सांगा म्हळ्यार ते भाव धाडलेले म्हजे आपोस्तोल धाडलेले म्हळ्यार द वन हू सेंट फोर्थ म्हळ्यार आपोस्तोल. सेंट फोर्थ म्हळ्यार ते सोबदू, आपोस्तोल म्हळ्यार सोबदू सेंट फोर्थ. देखून मोरी मागदला आपोस्तलांची आपोस्तल जाता. जेजूचे आपोस्तल शीस आनी त्या शिसांचे आपोस्तल मोरी जाता. कित्याक म्हळ्यार तिका धाडलें तांकां सांगूंक. देखून ती धाडिल्लीत. गलिलयाक वसा म्हूण सांगता जेजू. दुसऱ्यांक गलिलयाक वसा म्हणून. जेंतिलाच्या गलिलयाच्या राष्ट्रांक गलिलयाक तुमी वचून ही खबर दिया म्हणून. जेजू म्हणटा वसा सगळ्या संवसाराक बरी खबर दिया म्हणून. सगळ्या संवसाराक ही जेजूची पुनर्जीवन जाल्ली बरी खबर थोड्यांक मात्र न्ही, ती सगळ्या संवसाराक आटापता. आनी तिसरें जावन आसा वर्ड टोन ऑफ हिलींग आर रेकन्सिलिएशन. गूण करचें आनी राजीसंधान करचें हांगा आटापता. जेस्तमणी मळ्यांत शिसांनी जेजूक सांडून ते पळोवन दवरले. जेजू ताणें दुखयलें. आतां जेजूच तांचे मदें रावन तांकां हेची कंत बेजाराय काडून हो संबंद परतून घट करता, राजी करता. तांचें तें दूख आलें जाल्यार जेजू हिलींग करता. मोगाच्यान पेद्रूक जेजूक 3 फावटी नाकारलें. आनी कोण एकलो शिस जेजू संगी आपूण मरोंक कोणीय एकलो शिस जेजू संगी मुखार येवन आपुणी मरूंक तयार आसा म्हणून कुर्सार जेजू सांगता मरोना. कुर्सार जेजू मरतना सांगता आनीक कुर्सार एकल्यान मरोंक कोण आयलो, कोण येवनात, कोणी फुडें सरोना. जेजू सांगता मरोंक कोणीय एकलो शीस मुखार सरोना. तरी जेजू तांकां भाव म्हूण आपयता. वस आनी म्हज्या भावांक तिळसी म्हणून तांकां भाव. पळया जेजूचें काळीज, जिवन जेजूचो मोग. वसा म्हज्या भावांक हें कळया म्हणून. हांव जे सांगना तुमच्या मेस्त्रीचो ओत्मो आमार आसा. तुमच्या मेस्त्रीचो ओत्मो आनी तसो ओत्मो सस्नाक जियेता. आनी वसा सांगा तुमच्या मेस्त्रीचो ओत्मो आसा म्हणजे हांव जे सांगना, दूत सांगना जेजूचो ओत्मो सर्गा गेला म्हूण सांगना. जेजूचो ओत्मो मात्र सर्गा गेला म्हणना. इस्टर जावन आसा आत्म्याच्या आमारपणाचे विशीं न्ही. इस्टर म्हळ्यार पास्कांचें फेस्त म्हळ्यार जेजूचो ओत्मो सर्गा गेल्लो, जेजूचो ओत्मो आमार उरलो, सस्नाक जेजूचो ओत्मो उरलो ह्या विशीं न्ही, ह्या विशीं न्ही. हें इस्टर न्ही. इस्टर म्हळ्यार जेजू कुडीच्या पुनर्जिवनपणा विशीं आटापून आसा. जेजू कुडी समेत पुनर्जिवन जालो. खाली ओत्मो मात न्ही. कूड गेली आनी ओत्मो मात वयर गेलो म्हूण न्ही. जेजू कुडी समेत जिवन जालो, पंडातावन भायर आयलो. देखून चारी इवेंजलिस्ट सांगतात फोंडू रितो आसुल्लो तातूंत जेजूची कूड नातिल्ली. म्हळ्यार कूड खंय गेली? कूड पुनर्जिवन जाली. कूड पुनर्जिवन जाली. पुनर्जिवन जाल्ली कूड जेजूची ते पळयतात. ती कूड दुसरीच. ती कूड दुसरी म्हळ्यार दारां दांपल्यारय जेजू ताच्या कुडी त्या दारां उक्तींग करता ताच्या भितर वेता. दारां दांपल्यारय, बागलां दांपल्यारय, क्लोज डोर आसल्यारय जेजू भितर वेता. मागीर जेजूक वळखूंक तितलें सुलाभान जायना. पूण ती रियल कूड, ती नीज कूड, ती आपडूंक आनी बगूंक जाता. ती वय तिका आपडूंक आनी वेंग मारूंक जाता. आनी could be touched and you can touch and feel the body of Christ. आनी मसली खाता. ब्रेकफास्ट जेजू तांकां शिसांक रेडी करता. ती कूड नीज. आनी किळ्याचे गुर्तू जेजूच्या कुडीर आसात. किळ्यांचे कुरसायले गुर्तू त्या किळ्यांचेर आसात. त्या किळ्यांचे गुर्तू जेजूच्या कुडीर आसात. तोमास सांगता हाडांनी ते बोट घाल म्हज्या किळ्यांच्या जाग्यार हांगा ते गुर्तात. ते आमार मोगाचे गुर्तू ते माजवनांत. जेजूचो आमार मोग तो कश्टा मदें जीव दिल्लो मोग आमच्या खातीर जीव दिल्लो मोग, कश्ट वळवळे सोंसून आमच्या खातीर जीव दिल्लो मोग तो गुर्तू आसा. आमार मोगाचो गुर्तू तो. जिवन जेजू कूड नातुल्लो न्हय, बागार नीज कूड आसुल्लो आनी जाचे संगी शिसांक खावंक पिवंक जालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पास्काच्या फेस्ता दिसा आमी आयच्या वांजेलाचो प्रत्येक जावन आंजाचो उडास घडये काडया. त्या आंजाचो, त्या दुताचो उडास आमी काडया. ताचें मुखामळ जगनळ्ळ्या बरी आसलें आनी परसळटालें.
ताचें आनी त्या दुबावाच्या बियाच्या वेळाक आमकां त्या आकांतल्यान बियांत दुखांनी आनी बियान भरिल्ल्या वेळार दुबाव असो आनी बिया असो तो शिळा आमच्या काळजांत हांकां दुबाव असो आनी बिया असो तो शिळा आमच्या काळजांतलो तो आंग लोटून घालता, तो उडास काडया. तो आमकां मरणाच्या जाग्यार व्हरता, त्या मरणाच्या कठीण जाग्याक व्हरता. सांगोंक फोंडू रितो आसा. दुस्मान असो संवार केला आनी असाद जाल्लें घडलां. जेजू जिवान जाला आनी आमचें फुडें जेजू गेला. आमी ताका पळयतल्या म्हणलो तो सुवार्थ तो आमकां दिता. आसा जाल्लें घडलां म्हूण तो सांगता. दुस्मान असो पथक असो मरण असो संवार जाला म्हणून आंज सांगता आनी त्या जाग्याक आमकां व्हरता. आसाद जालें घडलां, हाडे तुमच्या दोळ्यांनी पळया, हांगा जेजूची कूड ना, ताका रोवडेले तुवाले मात आसा म्हूण तो सांगता. जेजू कुडी समेत जिवान जाला. आमचे फुडें तो सर्गार सोडून गेला आनी आमी ताका पळयतल्या म्हूण सांगता. मोगाच्यानो कुरीस नासतना पुनर्जन्मपण ना. देखून आमचे कश्ट, आमचे नश्ट, आमची पिडाशिडा, आमची खंत, बेजाराय, निराशा आसतना आमी एकसुरे नाव. आमच्या सांगाता जेजू आसा. आमी ते ह्यो आमची पिडाशिडा, आमची खंत बेजाराय, आमचे कश्ट नश्ट आमी मात्र एकल्यान एकसुरे आमी एकल्यान मात फेस करीचे म्हणना. जेजू सांगात आमी फेस करीचे. जेजू सांगात आमी मुखार वचचे कश्टा वेळार. जेजूच्या पोंडा लागीं वसोंक आपयलां आमकां. कश्ट आयिल्ल्या वेळार, निर्वाश आयल्यार, बरवो सोदतू ना म्हणल्या वेळार, निराशा भोगिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा चड जाल्ल्या वेळार आमकां जेजूच्या रित्या पोंडा लागीं वसोंक आपयलां. आमकां वसोंक जेजून आपयलां. थंय फोंडू रितो आसुल्लो. जेजू जिवांत आसा आनी तो जिवान जाल्लो जेजू तो आमच्या सांगाता आसा. देखून रित्या पोंडा लागीं वचून आमी जिवान जाल्ल्या जेजूक भोगया. थंय मरयेक जिवान जाल्लो जेजू तिका भोगूंक मेळ्ळो त्या रित्या पोंडा लागीं. तिची बेजाराय पयस केली, तिची आकांत पयस केली, तिची निराशा पयस केली. आशा, संतोश, उल्हास, समाधान तिका मेळ्ळें थंय रित्या पोंडा लागीं. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या पिडेशिडेंत, आमच्या नश्टा वेळार, नाना तरांच्या समस्या वेळार आमी जेजूच्या रित्या पोंडा लागीं या. थंय आमकां राखून आसा समाधान, थंय राखून आसा आमकां संतोश, थंय राखून आसा बरवसो, थंय राखून आसा आमकां आशा. देखून मरिये मागदलेच्या विणवणेन आमी जिवान जेजूक सोदून काडया. तिचेर सांगया, मरिये मागदलीना आमचे पासत विनंती कर. तुका जेजू थंय रित्या पोंडा लागीं तुवें सोदून काडल्या बरी. आमकांय जेजू सोदून काडूंक आमच्या खातीर विनंती कर म्हणून आमकां आदार दी तुज्या मागण्याचो. आमच्या खातीर माग म्हणून मरी मागदलेना लागीं आमी विनंती करया. आनी तशेंच जिवान जेजूक आमकां आशिर्वादीत करूंक, आमच्या पथकाचेर आनी मरणाचेर जैत जोडूंक आनी तो आमकां कश्टा अणवारांत संतोश, सूख, आमचें कितेंय वाजन आसूं पुरो, कली बेजाराची वाजन आनी कसलोय आमकां राग, कसलेय कितेंय तुका राग हाडटा जावंक पुरो, कितें तुका बेजार हाडटा जावंक पुरो, कितें तुका डिप्रेशन हाडटा जावंक पुरो, हें तुका कृपा आनी संतोश हाडचें जावन देव परिवर्तन करता. तुज्या वजन येतावन, तुज्या रागांतावन, तुज्या बेजार येतावन, तुज्या डिप्रेशनांतावन जेजू तुका कृपा आनी संतोश भायर हाडटा. जेजूच्या कश्टा वळवळ्यांतावन, जेजूच्या त्या कठीण कश्ट वळवळे सुटून, ताच्या क्रुसाच्या मरणांतावन, ताच्या कश्टांतावन जेजूक संतोश, समाधान, कृपा भायर आयिल्ल्या बरी. जेजू आमकां जिवान जेजू दाखयता. देवी आमचे कश्ट, नश्ट, खंत, बेजाराय, वजन, राग, डिप्रेशन सगळें वापरता आनी तो वापरून ताचे तावन संतोश आनी कृपा भायर हाडटा. जेजूक जें कितें केलें तें बाप आमकांय करता. कितें आमचो संतोश सोरूंक तो सोडिना. बेजाऱ्यांत, खंतींत, रागांत, वजान कली जावं दी, ती वजन आमचे संतोश सोरूंक सोडिना. सोरून त्या बेजारे आमची संतोश खाण व्हरूंक देव सोडिना. तुका जेजूक, जिवान जेजूक तुवें वेंग मारली जाल्यार, जिवान जेजूक तुवें वेंग मारली जाल्यार तुका
तुज्या कश्टांत न्ही तुका संतोश तुज्या नश्टांत पिडे शिडेत तुका सुटका आनी ताचे तावन बरें देव भायर हाडटा. हें जावन आसा इस्टर सांगता. इस्टर म्हळ्यार जेजू सर आमच्या कश्टा रगड्यातावन आमच्या समस्येतावन आमच्या वजनायतावन आमचे राग बेजारे खंत डिप्रेशन हर एकातावन बरें भायर हाडटा म्हणलो संदेश जावन आसा इस्टर. हाका म्हणटात इस्टर. देखून हें इस्टर आमचें जावन दी. जिवान जेजूक पळोवंक आमकांय आसा. जिवान जेजू मुखार गेला ताका आमी पळयतले हांव. हॅप्पी इस्टर टू यू ऑल. दिव्यवाणी